समाजसेवेची आवड आसत आणि मेळटा ती संद घेऊन समाजसेवेक सुरवात करतकीच त्या सेवेक हात दिवपी हजार हात तयार जाता। लोकांची सेवा करता करता सेवा करूंक मोठी ताकद मेळटा हाचो प्रत्यय चोडणाच्या आरती बांदोडकरा कडेन पळयतकच येता। आरती बांदोडकर आयचे घडयेक बीजेपी महिला मार्चाची अध्यक्ष जावन आसा। लग्ना पयलीं काणकोणची धूव आशिल्ले आरतीक समाजसेवेची पयलींच्यानूय आवड। लग्न जावन चोडणा आयली, माव पंच ताचे कडच्यान आनीक उर्बा मेळ्ळी। पंच आनी उपरांत सरपंच असो तिचो प्रवास। नमस्कार, म्हजें नांव आरती बांदोडकर आनी हांव गोवा स्टेट महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट म्हणून आसा। म्हजें बालपण जें आसा तें काणकोण गांवांत, म्हणजे त्या जाग्यार म्हजें नांव आरती चंद्रहास वारीक म्हणून आसलें। म्हाजो बालपण आसा तें काणकोण जाल्लें आनी 2005 म्हजें लग्न चोडण ह्या गांवांत जाल्लें। आनी हांगा जेन्ना हांव 2005 लग्न जावन येयलें तेन्ना 2007 म्हजो माव जो आसा तो पंच मेंबर आसलो आनी त्याच कार्यकिर्दीत म्हाका लोकांक खूब हेल्प करपाक मेळ्ळें। खूबशे तेंचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करपाक म्हाका एक संदी प्राप्त जाली आनी तीच संदीचो फायदो घेत हांवें सगळ्यांक हेल्प करपाक लागून हांव मुखार सरलें। इतलें करीत आसतना मुखार जेन्ना 2013 इलेक्शन जालें त्या वेळाचेर हांव त्याच ह्या वाड्याचेर म्हणल्यार चोडण गांवांत केरे ह्या गांवांत हांव पंच मेंबर म्हणून सिलेक्ट जालें। पंच मेंबर जाले आनी तेजे उपरांत 2015 ह्या सालान हांव सरपंच म्हणून सिलेक्ट जालें। चोडणा गांवांत एकूय बायलां पंगड ना। संस्कृती मळार फुडें वचूंक बायलांक वाट ना तें पळोवन तिणें थंय सेल्फ हेल्प ग्रूप तयार केले। आयचे घडये गांवांत 10 सेल्फ हेल्प ग्रूप तयार जाले। संस्कृतीक मळार सगळ्यांचें योगदान मेळटा। आमचे जे वाड्यार जी महिला आसली तांकां आमी मुखार काडपाक लागून एक स्टेप घेतले आनी प्रत्येक गांवांत वेगळे वेगळे ग्रुप्स आसता, पूण आमच्या वाड्याचेर एकूय ग्रूप नासलो। त्या टायमार आमी सगळ्यांक ग्रूप जे आसा ते ग्रुप्स आमी करपाक चालू केले आनी त्या महिलांक इतलो सक्षम केलो त्या टायमार की प्रत्येक महिला जी आसा ती एकदम स्ट्रॉंग आसता हे तेंच्या मदीं जागृताय करून दिली। आनी त्या महिलांक एक हांगासर नाटकां जाताली, पूण केन्नाच महिलांची कशी नाटकां जावंक नासली, पूण आमी एक महिलांची नाटक पयले फावटी आमच्या वाड्याचेर केरे ह्या गांवांत आमी वाड्याचेर आमी केल्ली आसा। तशीच फुगडी किंवा भजन हे महिलांचे जावंक नासले ह्या वाड्याचेर, सो भजनां खातीर तांकां प्रोत्साहीत केले। मागीर कट्टी डान्स, कुळमी डान्स अशे वेगळे वेगळे प्रत्येक जी आमची संस्कृताय आसा ती आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मार्फत आमी तांकां करून दिल्ली आसा। ती चोडणा महिला मार्चाची अध्यक्ष जाली। बीजेपीन तिका वेगवेगळी जबाबदारी दिली। बायलांचे सशक्तीकरणा खातीर ती खूब वावुरल्या। तिच्या कामाची दखल घेवन बीजेपीन तिका महिला मार्चाची अध्यक्ष केली। आयज तिच्या अध्यक्षते खाला गोंयभर बायलां सशक्तीकरणाचो बरो वावर चालू आसा। 2017 हांव ह्या मया गांवची महिला मोर्चाची अध्यक्ष म्हणून म्हजी नियुक्ती जाली। परत म्हाका संदी जी येयली जी महिलां मदीं रावन महिलांचे सगळे जे प्रॉब्लेम आसा ते आयकून घेवन तेंचे प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाका एक संदी मेळिल्ली आसा। मुखार वचून हांव RDA म्हणल्यार जे RDA डिपार्टमेंट आसा तेच्या मार्फत हांव BRP ब्लॉक रिसोर्स पर्सन म्हणून हांव ट्रेनिंग दिवपाक वचपाक लागलें। प्रत्येक आमकां वाठारांत वचून आमकां ट्रेनिंग दिवपाक वचपाक पडटालें। ओल्ड गोवा जिपाड आसा तेच्या मार्फत आमकां रिसोर्स पर्सन म्हणूनय प्रत्येक गांवांत वचून आमी सगळ्या महिला म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा त्या महिलां कडेन आमी कोऑर्डिनेशन करताली। तांकां कशा पद्दतीन तेंच्यांनी मुखार वचून तेंच्यांनी आपलो वाड्याचेर आपूण एक महिला कशी सक्षम जावची ही आमी तांकां ट्रेन करताली। आनी अशा पद्दतीन जेन्ना म्हजें कार्य मुखार चलत गेलें प्रत्येक हेतून आमी जी आमची कला आसा ती संस्कृताय आमची राखून दवरपाक लागून खूब वावरपा खातीर प्रत्येकांक आमी महिलांक प्रोत्साहीत केले। हांवूय तेंच्या वांगडा फुगडी, कळशी किंवा कसलोय जो आमचो हे आसा तेतून आमी सहभाग जावन आयज पर्यंत आमी पार्टिसिपेट जाता प्रत्येक हेतून। जेन्ना 2020 भाजपा स्टेट सेक्रेटरी
हे म्हाका पद भुशवले गेले आणि आता 2022 म्हाका महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चाचेर प्रेसिडेंट म्हणून म्हजी नियुक्ती जाल्ली आसा. समाज सेवा फक्त लोकप्रतिनिधीनूच करूंक जाय अशें ना, जाणे ताणें हातभार लावचो. कोण तरी एक पंच मेंबर किंवा सरपंच आसा हेणीच काम करपाची गरज ना, तर प्रत्येकानी जर तर इनिशिएटिव्ह घेयत जाल्यार आमी प्रत्येक गावातली प्रत्येक वाड्यावयली आमी महिलांक सक्षम करूंक शकता. आणि हे सक्षम करतले जाल्यार फक्त तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसता आणि ती जर तर प्रोत्साहन कोणी जर तर आमचे असले कोणी तरी एक महिला त्याच वाड्यावयली जर तर एक उठून जर तर त्यांच्या खातीर प्रोत्साहित जावपाक शकली जाल्यार हे जावपाक कदापि शक्य ना. प्रत्येक महिला जी आसा ती सक्षम जावंक शकता. हांव विविध क्षेत्रांत जी आमची महिलांक खातीर जे कितें स्किम्स आसा किंवा जे कितें आर्ट एंड कल्चर किंवा जी संस्कृताय आमची जी राखून दवरपाक जाय हेज्या खातीर जे कितें पावलां सरकारान उठयल्ली आसा आणि सरकारान उठयता आसतना प्रत्येक आमचो भाजपा सरकार आसा आणि प्रत्येक हेतून प्रत्येक स्कीम किंवा जी संस्कृताय राखून दवरपा खातीर जे कितें स्किम्स तांच्यांनी दिल्ले आसा ते आमी प्रत्येक गांव वाठाराचेर आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले आणि त्या महिलांक सक्षम करपा खातीर जे स्कीम आमच्या गोंय सरकारान काडले आसा ते स्किमी आमी त्या बायलांच्या पर्यंत पावून प्रत्येकाक एक उर्बा वाडयतली तेंची. एक काही गांव असे आसा ज्या जाग्यांनी आमची महिला जी आसा ती अजून कसले स्किमीचे अजून ती घेवपाक जर तर फाटी जर तर रावल्ली आसा जाल्यार आमी त्या गांव वाठारापर्यंत आमी पावपाची प्रयत्न करतली. आमची जी महिला मोर्चा टीम आसा ती एकदम स्ट्रॉंग आसा आणि प्रत्येक जेन्ना आमी कितें आमकां वयरसून जो प्रोग्राम दिल्लो वता तो सुंदर प्रकारे ती प्रत्येक जाण करपाचो प्रयत्न करता. आमचो आतां मुखाल्लो हे आसा तो आमी प्रत्येक बूथ वायज जे आसा तांकां आमी सक्षम करतले आणि जे कितें सरकाराचे स्किम्स आसा ते प्रत्येक गांव वाठारापर्यंत पावपाक जावं ती शिक्षणाच्या बाबतीत आसो किंवा महिलांची आसत किंवा युवांची आसत जी कितें आसा किंवा आमची पेन्शन स्कीम आसत म्हणल्यार जी ल्हानापर्यंत व्हडापर्यंत जी स्किमी आसा त्यो आमच्या सरकारान काडली आसा आणि आयज पर्यंत जर तर ती कोण घेवपाक फाटी उरली आसा जाल्यार आमी ती महिला मोर्चाच्या मार्फत आमी ती तांकां मेळोवन दिवपा खातीर वावरतली. फाटल्याच दिसांनी आमचे अशे योगाचे जे कार्यक्रम आसले किंवा तालुका वायज कार्यक्रम आसले हे सुंदर तरेन आमचे प्रत्येक गांवा वाठारान आमी केल्ले आसा. एज अ महिला मोर्चा अध्यक्ष म्हणून हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन विनंती करपाक सोदता की कितेंय जर तर तुमचे सपोज तुमचे स्किम्स आसत किंवा कितें तरी अडले आसत जाल्यार ते तुमी अवश्य म्हाका कॉल करूंक शकता आणि हांव तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपा खातीर हांव वावरतलें. महिला जी आसा तेंच्या खातीर जर तर तेंचे कितें तरी अशे अडले जर तर आसा सपोज कसले आसत ते स्किम्स आणि आयज पर्यंत तेंच्या पर्यंत पावना जाल्यार हांव ते सॉल्व करपा खातीर सदतीत तांकां वावरतलें. सांखळे पालिका वाठाराची उदरगत नेटान चालू आसा. पुराय पालिका प्रशासन एक जावन काम करता. गार्बेज फ्री सांखळी हो एकूच ध्यास घेवन पालिकेन आतां मेरेन दोळे दिपकावपी काम केलां. पालिके कडेन 60 कामगार आसा. सगळे आपली जबाबदारी योग्य पद्दतीन जाणा. सांखळे खातीर येता त्या कांय दिसांनी आनीकूय प्रकल्पांची येवजण आसा. पालिका सोलर पॅनलूय बसोवपाचें आसा. आमचे वर्कर्स जे आहा दे आर एन्श्योरिंग दॅट देर इज डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज and source segregation. Source segregation म्हटल्यार there is different types of waste which are generated by households and it is very essential that we segregate this waste at the source itself. Dry waste zalo, magir wet waste zalo. So this helps आमचे जे plant आसा, आमची capacity आसता to process wet waste separately, dry waste separately. So if the waste is coming in a segregated manner, आमकां तशें process करपाक easy पडटा. तशेंच आमी खुबशे awareness drives दवरता. The councillors are also playing a very proactive role to create awareness among the general public towards source segregation. आमी जेन्ना म्हणटा waste management or garbage, it's not just the sole responsibility of the municipality. People, लोकांची खूबशी जबाबदारी आहा to ensure that they manage their waste properly. So आमचे जे
वर्कर्स वयता गार्बेज कलेक्ट करपा खातीर. इफ दे गिव मिक्स्ड वेस्ट टू आवर वर्कर जाल्यार आमकां खुबशे प्रॉब्लम्स जाता. सो प्रत्येक घरान नाल्यार प्रत्येक इंडिविज्युअल हॅज टू एन्श्योर दॅट वेस्ट इज प्रॉपरली सेग्रिगेटेड अँड गिवन टू आवर वेस्ट वर्कर्स. वी हॅव अ गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट and which has a windrows composting system in place to process the wet waste. Also there is a proposal for a biomethanation plant in future of 5 TPD, so that is under process. So एकदा स्टार्ट जाला म्हटले की ही जी विंडोज कंपोस्टिंग आमची चालू आहा पळय टू प्रोसेस वेट वेस्ट दॅट वूड बी शिफ्टेड टू द बायोमेथिनेशन प्लांट. As far as dry waste is concerned, that is being managed. Dry waste म्हटले की papers, cardboard, plastic बीन जालें, that is being processed through our workers in house. आणि जे रिसायकलेबल्स बीन कितें मेळटा पळय ते आमी सिमेंट फॅक्टरीक धाडटा. आमचे बेलिंग मशीन बीन आहा. सो इट्स वेल equipped. It's approximately 46,000 square meter area आहा आमची. So now it is only equipped with these two facilities. In the long run, we have a vision to put up a biomethanation plant, incinerator, जे sanitary napkins जाले, pads जाले. So हे waste dispose of करपा खातीर आमी incinerator प्लॅन केला थंय. प्लस अ वूड चिपर जे हे आसता ट्री वेस्ट आसता और गार्डन वेस्ट आसता. सो तेका लागून एक एक्सक्लुसिव फॅसिलिटी आमी प्रपोज केलेली आहा. And apart from that, there is a resolution which was taken by the council to wherein we have demarcated 16,000 square meter of area for setting up of solar panels. So तुमकां खबर आसतलें electricity is getting expensive day by day. So एक खंय ना खंय एक vision धरून की साखळे should be self-sufficient with respect to power generation. So as we all know that electricity generation is quite costly. So आमची जे power requirement electricity requirement we at Sakri Municipal Council would be trying to be self-sufficient with respect to our electricity requirement. कोयराविशी जागृताय मोहीम महत्वाची. आमकां फंड्स येता गव्हर्मेंटा कडल्यान स्पेशली फॉर दिस पर्पज IEC, इन्फॉर्मेशन एड्युकेशन एंड कम्युनिकेशन. अंडर दीस आमी लोकां पर्यंत वयता. वी टेल देम. हालींच आमी एक आमचे जे कावन्सिलर आहा दे हॅड गॉन टू इंदोर फॉर अ फील्ड विजीट. आनी इंदोर एज यू ऑल नो इज बीन वोटेड एज द क्लिनस्ट सिटी इन इंडिया. सो तेंची जी बेस्ट प्रॅक्टिसीस कितें आहा पळय ती स्टडी करपा खातीर आमचे कावन्सिलर्स गेलेले आहा. एंड आफ्टर दॅट विजीट लायक लॉट ऑफ देम आर व्हेरी मच मोटिवेटेड. म्हणजे आमी जे करपाक सोदताले पळय आमचे वर्कर्स वचून सांगताले पळय की मातशें सेग्रिगेट करा. नाव कावन्सिलर्स आर टेकिंग अ व्हेरी प्रोएक्टीव रोल विथ रिगार्ड्स टू दॅट. वाळवंटी न्हंय देगेच्या ब्युटिफिकेशनाचोय प्लॅन आसा. वाळवंटी कुशीक स्ट्रीट फूड स्टॉल्स उबारपाचोय प्लॅन आसा. साखळे पर्यटनाचे नदरेन समृद्ध करपाचो प्लॅन. STP प्लांटाची पहिली फेज जाल्या. There is a proposal for beautification of Walwonti River. So this project in all likelihood will be taken up by GSUDA. There is a proposal wherein there will be an amphitheater and a beautification of this Walwonti River under the smart city. I mean like we are in talks with GSUDA about how to go about this because smart city is exclusively for Panjim, but we are still in talks with them. आणि जे ब्युटिफिकेशन वी आर प्लॅनिंग अबाउट एन amphitheater, एक ऑब्झर्वेशन पोस्ट कसो. देन देर वूड बी अ स्ट्रीट फूड हब adjoining the Walwonti River so that people can come and relax over there. And एक बोटिंग एरिना कशी आसतली. सो फंड्साचो इश्यू जो आहा दॅट वी वील ट्राय टू रिझॉल्व इन कोलॅबोरेशन विथ GSUDA. आमचो फर्स्ट फेज जो आहा STPचो तो कंप्लीट जाल्लो आहा. लॉट्स ऑफ हाउसेस हॅव टेकन कनेक्शन्स ऑल्सो फॉर द STP. सेकंड फेज ऑफ दिस STP विल बी टेकन अप व्हेरी शॉर्टली. द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफिकेशन ऑफ लँड इज इन प्रोसेस. कामगार म्हणटा लोकांचो बरो तेको मेळटा, रिस्पेद मेळटा. म्युन्सिपाल्टीचो लेबर म्हटल्यार आमकां कशें म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां आमकां असो रिस्पेक्ट असो आसा. सामकेंच कोणूच अशें केल्लें तशें कोण करिना. सगळे कावन्सिलर आसा, आमचे ऑफिस स्टाफ आसा, सगळे जाण आमकां रिस्पेक्टफुली हें करता, ट्रीट करता. तशें कोण हें करून घेना की बाबा सकयल्या हेजो लेबर असो कोणूच हें करिना. सगळे एक समान हें करता आमकां.
परत मागीर त्या वॉर्डान आमी डिस्ट्रीब्यूट करता तांकां प्रत्येक वॉर्डाक एक गाडी दिताली आनी वॉर्ड वायज काम स्टार्ट करता ते क्लिनींग ऑफ गटर्स क्लिनींग ऑफ गार्बेज ब्लॅक स्पॉट एरिया खंयचे आहाले ट्री कटींग के कोणाचे हा चुट्टा आहाले सगळी एरिया कंप्लीट करता आनी परत मागीर संग ड्युटी काबार जाता तर आमकां बिल्ड आनी कितें सांगता तें करता आमी आनी काम झेंडा लावपाचें आनी सांजचे काडपाचें हांव खूब अभिमान आसा म्हाका झेंडा काडपाचें हांव पयले पासून झेंडा काडटात लायता आनी काडटा साखळेंत आनीक 2 बस स्टॉपांचोय प्लॅन नगराध्यक्षान उलोवन दाखयला. साखळे खातीर आनीकूय वेगवेगळे प्लॅन आसात. आमी मार्केट डेव्हलपमेंटाचेर काम केलें. मार्केटाच्या विशयाचेर आमी जे थंय हडन इश्यूज आसले जे वेंडर्सांचे प्रॉब्लम्स आसले ते रिजॉल्व केले आनी सगळ्यान व्हडलें अचिवमेंट मार्केटान मेळयलें तें म्हणजे फर्स्ट टायम इन गोवा म्हाका दिसता एक भाजीवालो वेंडर आपलो कचरो स्वता पिशवेन भरून दवरता आनी तो फक्त दुसरे दिसा आमी उखलून गाडयेन घालता. म्हणजे जे 1.5 दीस आमकां कचरो साफ करपाक लागतालो तो आज 2 वरांनी कंप्लीट जाता आनी सगळ्यान व्हडलें अचिवमेंट म्हणजे ज्यो घाणी पडटाल्यो 3-4 दिसांक जो वास मारतालो मार्केटान तो वास कंप्लिटली गेल्लो आसा. कितें गोश्टी आमी हांगा प्रॅक्टीस करून स्टार्ट केल्लेल्यो आसा तेज्या पासून साखळे कचरो फ्री करपाचो आमचो एम आसा. हें आनीक क्लियरली विशय फुडें व्हरपाक लागून आमी एक वॉट्सॅप ॲप केल्लो आसा एक वेबसायट केलेली आहा दॅट इज SMC साखळी SANKHALI साखळी.com. तुमी हे वेबसायटीचेर जर लॉगीन केलें जाल्यार तुमकां एक सिंपल फॉर्म येतलें. त्या फॉर्माचेर नांव मोबायल नंबर एक फोटो अपलोड आनी जी कंप्लेनीचें लोकेशन आसतलें किंवा कंप्लेनीचे डिटेल्स आसले ते जर भरून तुमी आमकां सेंड केलें जाल्यार आमकां सिस्टमीन मेळटलें. आमी ही सिस्टम इतल्याच खातीर इम्प्लिमेंट केल्या सो दॅट साखळे म्युनिसिपालिटी ज्युरिडिक्शनान ज्यो कितें विशय आसा जे कावन्सिलरा पर्यंत पावना जे म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावना जे चेअरपर्सना पर्यंत पावना ह्यो कंप्लेनी वाया दीस मॅसेजीस आमकां डेली जर मेळत जाल्यार येता त्या 6 म्हयन्यान ह्या ज्युरिडिक्शन एरियेन खंयचेच विशय उरचे ना हेजी काळजी घेवपाक हो वॉट्सॅप ॲप केलेलो आहा. साखळेचे बस स्टॉप सगळे रेन्युवेशनाचें काम आमी लास्ट 2 म्हयन्यान केल्लेलें आसा. तांकां पेंटींग लायटींग सगळो प्रोसेस केल्लेलो आहा आनी तेज्या बरोबर साखळेकारांक आनी 1-2 जाग्यांचेर न्यू बस स्टॉप आमी ऑन डिमांड ऑफ पब्लीक घालपाचें आसा. एक म्हणजे तो हावजींग बोर्ड जंक्शन पीपल ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम हावजींग बोर्ड टू साखळे बस स्टँड साखळे किंवा म्हापसा ह्या एरियेचेर येतलो आनी दुसरो म्हणजे एक दत्तवाडी ह्या जाग्याचेर बस स्टॉप येतलो. तुमी पळयलें शिवाजी पुतळ्या जवळ BJP ऑफिसाच्या समोर एक पोल आशिल्लो ज्या पोलाक लागून देसाईनगरसून येताले लोक गाडयो मदीं असले की थंय पार्किंग प्लेस करताले आनी ट्रॅफिक ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम देसाईनगर ब्लॉक जाल्या कारणान तो संपूर्ण चारूय रस्ते ऑलवेज कंजेस्टन जाताले आनी थंय ब्लॉकेज जाताली. आयज तो पोल इन अ फास्ट ट्रॅक मॅनर आमी तो शिफ्ट केल्लो आसा आनी जेका लागून अंदूची चवथ किंवा काही फाटलो 1 म्हयन्याचो प्रोसेस पळयलो जाल्यार थंय ब्लॉकेजाचो विशय जो आसा तो सुटलेलो आसा. आमचो एक फूड हब प्रोजेक्ट आसा जेच्या कडून आमकां मोठो रेव्हेन्यू येवपाचे आमचे अपेक्षा आसा आनी एक ओल्ड एज होम साखळेकारांक लागून आमी डिझायन केल्लो आसा. फायल TCPन ऑलरेडी पावल्ली आसा. हांव म्हाजो प्रोसेस चालू आहा. म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंट प्रोसेस जर बेगिना जायत जाल्यार हांव म्हाज्याच टर्मा भितर येता ते 7 म्हयन्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून लोकांक डिलिव्हर करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. मनीस कितलोय गिरेस्त जालो तरी ताणें आपली जमिनी परिस्थिती विसरूंक जायना. त्रासांत आसतना साथ दिल्ल्यांक विसरूंक जायना ही जाण दवरून मुखार वता तोच यशस्वी थारता. हरवळे साखळे शिवशक्ती कॉर्पोरेशन, शिवशक्ती ट्रान्सपोर्ट आनी शिवशक्ती बिझनेसाचो संचालक संतोष गोसावी असोच एक यशस्वी उद्देगीक. बापायन दाखयल्लो मार्ग ताणें आपणायलो. दीस रात मेहनत केली. फामिलीची साथ घेवन बिझनेस वाडयलो. हरवळ्या रुद्रेश्वर कॉलनींत ताची फामील रावता. थंय हरवळेचो राजा गणेश मूर्ती स्थापन केल्ली. यशस्वी उद्देगीक आपलो अणभव सांगता. नमस्कार. आमच्या वडिलांचें नाव श्रीमंत राजाराम गोसावी आणि माझे नाव संतोष श्रीमंत गोसावी आहे. शिवशक्ती कॉर्पोरेशन आणि शिवशक्ती ट्रान्सपोर्ट आणि शिवशक्ती
बिझनेस यांच्यात मी बोलतो संतोष गोसावी, त्यांचा डायरेक्टर. मी इथंपर्यंत जो पोचलो ते आमच्या वडिलांच्या आणि आईच्या आशीर्वादात आणि आमच्या रेणुका देवीच्या आशीर्वादात इथंपर्यंत पोचलेलो आहे. मी आमच्या वडिलांना जे मार्गदर्शन दिलेलं आहे त्याच मार्गदर्शनावर चाललेलो आहे. आणि कुठलं बी म्हणजे माझी स्वतःची मेहनत असू दे या माझ्या परिवाराची मेहनत असू दे, माझ्या परिवाराने बी मला लई साथ दिलेला आहे. आणि माझं परिवार कुटुंब माझं गोसावी कुटुंब आहे. त्या कुटुंबाने मला एकजूट करून ठेवून, आमच्या वडिलांनी एकजूट ठेवलेलं आहे त्यांना, आणि एकजूट ठेवून आम्ही इथंपर्यंत पोचलेलो आहे मेहनतीने. सगळ्या यत्नांतल्यान आता हार्डवेअर शॉप झाला. घर बांधूंक जाय त्यो सगळ्यो गजाली हांगा मेळटा. आमचा आजोबा इथं मला दिसतं तर 1965 नाल्या 1966ला आला आहे. आमचे वडील इथं हॉस्पिटल आहे अशोक गावडे म्हणून, त्यांच्या जाग्यावर ते भाड्यानं पहिली राहत होतं तिथं. मग तिथं त्यांच्याने 1967मध्ये जन्म घेतला साखळी. आमच्या वडील होतं ते स्क्रॅप म्हणजे साईडचा कचरा काय आहे ते गोळा करायचा, स्क्रॅपमध्ये कचरा गोळा करायचा आणि ते बिझनेस करायचा. आणि आपण जे आहे आज जे धंदा चेंज करायचा आहे म्हणून, म्हणजे लोक स्क्रॅपवाले काय बोलतात, त्यासाठी आपण धंदा चेंज करायचा म्हणून मी आज हार्डवेअरमध्ये घुसलो आणि मोठं दुसरं प्रोजेक्ट घेतो. म्हणजे बिल्डर लाईन असू दे, बिल्डर लाईनाचं हे असू दे, नाहीतर आपलं इंडस्ट्रियल लाईन असू दे, काय तर असू दे, त्या लाईनमध्ये आपण आज आलेलो आहे. आता आपण ही नवीनची बारीकशी एक हार्डवेअरची दुकान घातलेलं आहे. त्या हार्डवेअरवर स्टील म्हणजे घराचं नवीन घर जे बांधत आहेत ते घराचं सामान, साहित्य सगळं A to Z आपल्याकडे अवेलेबल असतात. आणि त्या माध्यमातून आपण ते मार्गदर्शन म्हणजे वळवलेलं आहे की बिझनेस लाईन थोडी चेंज करायची म्हणून. बापायन आज्यान सुरवातीच्या काळात खूप कष्ट केले. ह्या काळात खूप जणांनी साथ दिली. जसं वडिलाला काळ लागला तसं म्हणजे फणसवाडी म्हणून गाव आहे, तिथं जाऊन त्यांच्यानी बिझनेस केला. भाड्यानं राहायचं. बिसेचारी, मोहनचारी त्यांच्या जागेमध्ये राहत होतं. त्यांच्यानी बी आम्हाला खूप हेल्प केलं. तिकडनं आम्ही अनिल साखळकर म्हणून रतन बार आहे हरोळ्याला, तिथं येऊन 1992मध्ये तिथं येऊन राहिलो. एक गाडी होती आमच्या वडिलाकडे ट्रॅक्स म्हणून. ती गाडी विकलेलं पैसे होतं त्यांच्याकडे आणि त्या पैशाची त्यांच्यानी FD करून ठेवलेली होती. आणि मग सुरेश साळुंके म्हणून एक जागा सर्व्हर करत होता आणि तो बिल्डर बी होता. मग असं आमच्या वडिलाला कुठंतरी गाठाबेळ झाली आणि आमच्या वडिलाला भेटला आणि वडील म्हणाले, पात्राव मासो एक कितीतरी जागो असलं तर आमका दी काहीतरी बारीक आमका रावपा. मग आमच्या वडिलाला रुद्रेश्वर कॉलनीचे आहे ते बार 69-2 ते जागा आम्हाला त्यांच्यानी दाखवली. ती जागा फारच म्हणजे रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या ह्याच्यामध्ये येत होती ती जागा, रुद्रेश्वर देवस्थान कमिटीमध्ये. तरी असताना सुरेश साळुंके साहेबांनी आम्हाला ती जागा देऊन आणि आम्हाला थोडीफार उधारी बी ठेवली त्या टायमाला. म्हणजे टोटल पैसे द्यायला नव्हता आमच्याकडं. थोडं बहुत पैसे दिले आणि थोडं बहुत पैसे त्यांना 6 महिने आणि असं 6 महिने म्हणजे 1 वर्षानंतर त्यांना थोडं पैसे आम्ही पोचवले. भीमराव देसाई साहेब, श्रीकांत मांजरेकर, तुम्हाला म्हणतो आमचं मोहन डिचोलकर, म्हणजे मोहन नळेकर बी म्हणतात आणि मोहन डिचोलकर बी म्हणतात. या लोकांनी आम्हाला थोडा बहुत सपोर्ट केला की बाबा तुम्ही इकडं राहा. त्या टायमाला ते रुद्रेश्वर देवस्थान कमिटीमध्ये होते आणि त्या कमिटीने आम्हाला मग तिथं स्थान दिला राहायला. आणि लोक कायच बोलतात, म्हणजे हे चोरी करतात, हे करतात, ते करतात. आपलं तसं काहीच नाही. आपल्याला बघा कोण आणून देतो तो मालक. स्क्रॅप म्हणजे स्क्रॅप, आम्ही स्क्रॅप घेतो. आम्ही काय लोकांची चालू काय तर हे सामान घेत बसत नाही. आम्ही जो स्क्रॅप आहे, जो बाबा तुम्हाला न यूज होणारा सामान आहे तो आम्ही घेतो. 2004मधनं मी मग बारीक घराचं स्क्रॅप आणायचं. शिवाजी नाईक आहे महिन्याचा, तसं पाळीला आमचा दादा म्हणून आहे. असं लई लोक आहेत आम्हाला हेल्प करणारे, म्हणजे गोव्याभर आम्हाला म्हणजे हरवळ्याला, साखळीला असं लई लोकांनी आम्हाला हेल्प बी केलं की बाबा तुम्ही बाहेरसून येऊन
काय तर करायला लागलं, काय तर म्हणजे तुमची प्रगती व्हायला लागली म्हणून लोकांनी आम्हाला हेल्प बी केलं. तसं नाही की लोक आमचं सगळंच वाईट आहे. आम्हाला एवढं लोकांनी गोव्याच्या लोकांनी एवढं हेल्प केलं, तसं आमच्या गावाचे लोक हेल्प नाही करणार तेवढं लोकांनी हेल्प केलं आम्हाला. आणि ॲक्च्युली आपल्या गावाचे बी लोक आहे आणि रुद्रेश्वर कॉलनीचे लोक आजपर्यंत म्हणजे आपल्याला कसली तक्रार दिलेली नाही. मी ओपन स्क्रॅपचा धंदा करत होतो, ओपन हे करत होतो, किंवा म्युन्सिपाल्टीने त्रास दिला नाही किंवा पंचायतीने त्रास दिला नाही. का की आपण आपल्या हिशोबात धंदा करत होतो आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये धंदा करून आपण आपला गुजारा करत होतो आपल्या परिवाराचा. वाळपय ते म्हापसा सामानाच्या गाडयेची वेट करपाची वेवस्था ना ते पळोवन वेट ब्रिज उबारलो. वाळपय ते म्हापसापर्यंत गाडी वेट करायचा काटा म्हणजे कुठला बी सामान मार्केटमध्ये आला नाही तर कुठला बी सामान इंडस्ट्रीमध्ये आला तर गाडी वेट करायला मिळत नव्हती. मग देवाने अचानक बुद्धी दिली आणि एक व्यवसाय करूया म्हणून मी 2020मध्ये आपल्याच्या काट्याचं म्हणजे वेब ब्रिज, शिवशक्ती वेब ब्रिजचं ओपनिंग डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या हाती आणि नगर अध्यक्ष धर्मेश सगलानी यांच्यामुळे मी ओपनिंग केलो. आणि त्या धंद्यानं पुढं जात असताना हार्डवेअर घातलो. बारीकशी एक हार्डवेअर घालून आत्ता हार्डवेअरमध्ये स्टीलचं सामान आणि घराला जे लागणारे सामान आणि तुम्हाला म्हणतो जे बी साहित्य आहे ते योग्य दरानं आणि होलसेल दरानं आपल्याकडे भेटेल. आणि असं मी विनंती करतो की तुम्ही आपल्याकडं संपर्क साधावा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूच खूप आदार दिलो. मुख्यमंत्री स्वतंत्र व्यवसाय करप्यांक आदार दिवंक सदांच फुडें. 2012 साली डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय आमदार आणि आमचे साखळी मतदारसंघाचे ते निवडणुकीमध्ये निवडून आले 2012 साली. तेव्हापासून आपल्याला त्यांच्यानी थोडी कुठं मदत केलेली आहे. त्यांच्यानी न कुठला काय न हे करता पारदर्शी असं म्हणून म्हणजे मला कुठलं कामं मला न मिळणारी कामं त्यांच्यानी मिळवून दिलेली आहे. आणि प्रायव्हेट नो गव्हर्मेंट प्रायव्हेट कामं म्हणजे बाबा कुठलं बारीक सारीक कुठले कामं असणार ते कामं मी डॉक्टर सरांना जाऊन भेटलो तर सर मला हे काम कुठं तरी बारीकसं करून द्या तर त्यांच्याने मला मिळवून दिलेले आहे.